पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीं. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. म्हज्या भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू शास्त्री आनी फरिसेवांची ती जिनिये रीत खंडन करता. बायल्यान एक जिवीत, भितरल्यान आनी एक जिवीत. बायल्यान सोबाय, भितरल्यान कुसडाय. देव पळयता भितरली नितळाय, भायली सोबाय न्ही. देखून देवाक मेसूंची जिनी जिवंक हाची वासपां आमकां जगयतात. मंदी सायबिणेच्या फेस्ताक खास जावन आमी नोवेना प्रारंभ करता. तिच्या जल्मा दिसाक आज तावन नोवेना प्रारंभ करता आसतना मोरये भाशेन नितळ जिनी जियोंक, तिची देख घेवंक, कृपा आनी तिच्या वाटेन चलोवंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. संगत म्हणये, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो तुजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून पनाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बावडो अपराध. ह्या पासून बगेन सुद्दां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं करात मग प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं. प्रार्थुयें. देवा आमच्या सोडवंदरा बगे उंतिफ्रेसिया तुझ्या विश्वासी ओंकारेची आज आमी संतोषान व संभ्रम चलयता. जेजूच्या मोगान धरलेलो ओंकार बेसमानान लेखूंक आनी आमच्या एकल्याच्या बेसान आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसा. भाव भयणीनो, आमचे वावंटीसो आनी मिनतीसो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसल्या. तुमी भावार्थी जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची साल इतली नितळ, नितीवोन आनी अपेक्षावीण जावन आसली म्हणल्यार तुमीच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राजाक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिनी तुमी जिये सारकें एक बापोय आपल्या भुरग्यांतय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेश्टावन पर्यंत सांगल्लें आसा हें तुमी जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा.
आमचे तांव देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचे उतार कशें तुमी ती मानून घेवंक ना. बागार देवाचें उतार कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तस्सू बावार्थ्यां मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केली, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केली, तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हूण पयस सरून वचूं, तुज्या मुखामळांत हांव खंय म्हूण पळून धांवूं. सर्गार सोडून वसन जाल्यार थंय तूं आसाय, पातळान वसन निधन जाल्यार थंय तूं आसाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केली, तूं म्हाका बरो वळखताय. आरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोवन वचून सागोराचे पेले तडीक बिडार करून जाल्यार थंय पर्यांत तुजो हात म्हाका चलयता, तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केली, तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हजे भोंवतीचो उजवाड अंधकार जावं. अशें हांव म्हणून तरी तो काळोख तुका काळोख न्हय, रात लेगून तुका दिसा परी प्रकाशीत जावन आसा. तुवें म्हजी तपासणी केली, तूं म्हाका बरो वळखताय. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण देवाच्या उतरां पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्र्यांनो आनी फरिसेवांनो, कपाट्यांनो, सुनो काडल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तातूंत भरून आसात मेल्ल्यांचीं हाडां आनी सर तरांची कुसाडाय. तशी तुमी भायल्यान बागेवून म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळें कपाटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यांनो आनी फरिसेवांनो, कपाट्यांनो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्यां जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत व्हरोंक तांच्या सांगात आमी केदेंच मेळटे ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवीशी मारिल्ल्यांची संतत म्हण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी बरा. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एक दोन विशय आयच्या वांजेलांत हांव आमच्या नियाळाक. नाटक करता आसतना आमी एक मुखाट वा मास्क आमी घालता आनी एकल्यांचें व्यक्तित्व हेरांक संतोश दिवच्या खातीर, हेरांक आनंद संतोश दिवच्या खातीर एक नवेंच व्यक्तित्व घेवन आमी नटन करता आनी हेरांक संतोश दिता. तें व्यक्तित्व निसावन केवल थोड्या वेळाक मात्र ताचें व्यक्तित्व तें न्हय, ताचें व्यक्तित्व दुसरेंच, पूण हेरांक दिवच्या पासून नाटक करून हेरांक संतोश दिवन थोड्या वेळाक आमी मास्क घालता. आनी असलेंच जिवीत जावन आसलें शास्त्र्यांचें आनी फरिसेवांचें. शास्त्री फरिसेव म्हणटा आसतना एका रितीचें नकारात्मक चिंतप आमच्या मतीक येता. ते पाड मनीस निसावन तो पंगड पाड न्हय, तो पंगड वा ते व्यक्ती पाड न्हय. जेजू हांगासर कठीण उतरांनी तांकां शिकोवण दिता, तांचें व्यक्तित्व पाड म्हणून न्हय, तांची ते बरे मनीस. कित्याक
आपणाकच ताणें देवाक समर्पण दिल्लें. देवाच्या उतराची समजोवणी तांकां आसली आनी हेरांक बऱ्या वाटेन व्हरूंक एक जबाबदारी तांकां आसली. पूण तांचें व्यक्तित्व मात बरें नासलें. जेजून पाताक खंडन केलें पूण पातक्यांक न्हय. जेजून तांची रीत जिणे रीत खंडन केली. तांकां वा पंगडाक जेजून पयस दवरूंक ना. देखून आज ह्या वांजेलाच्या पयल्या वात्रां पयल्या वाक्यांत आमकां जेजू सांगता कपट येनो म्हणून. बायल्यान एक भितरल्यान आनी एक. बायल्यान सोबाय पूण भितरल्यान तांची कुसाडायेन तांचें जिवीत भरून गेल्लें. केवळ आमी सांगलें सारकें, आमी सांगलें तुमी पाळूंक जाय, पूण तें जावन ताच्या जिवितांत पाळूंक तयार नासले. चडीत रुरली रेगरो लोकांचेर तापोवन ते जावन पाळिनासतना हेरांक कश्ट दिवन ते संतोश भोगून आसले. बागेवंत बायल्यान तरी तांची जिणेरीत बागेवंतपणाची जावंक नासली. देखून जेजू तांची जिणेरीत खंडन करता. जुदेव तांचे फोंड सोबायेन ते भरताले, पेंट काडून वा नितळाय थंयसर तांकां पळोवंक मेळटाली. पूण फोंडा भितर कितें आसा? हाडां आनी कुसाडाय. ह्या उतरांनी, कठीण उतरांनी जेजू तांची जिणेरीत आज खंडन करता. देव पळयता बायली सोबाय न्ही. देव पळयता आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज देवाक मेसूंक जाय जाल्लें जावन आसा. आमचें आत्मीक जिवीत, आमचें काळीज तर देवाक मेसूंचें नितळ जिणी जियोंक प्रत्येक रितीन आयचो वांजेल आमकां आपोवणें दिता आसतना ती कृपा आमी मागया. आज जावन आमी मरियेच्या जल्मा दिसाक नवेन प्रारंभ करता. तिची जिणी आमची कन्न घेवंक, तिची जिणेरीत आमची करूंक, तिची देख घेवन आमी आमचें जिविताच्या शेवटाक पावूंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा म्हणटा तसलें जावं दे म्हूण मागात. भोवरत्या देवा आमच्या बापा भगवंत फ्रेसियाच्या जिवितान तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमच्या सेवेचो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदोवण्याक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी भरून तुजे साखरे ध्यानमनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. सर्वेस पावर तुमचें सोवें आसूं, आमचें काळजां उबारुये. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूये. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो
ओ कायदोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं सर्गींच्या रासा खातीर आपल्या चेवेत जेजूक भेटयल्ल्या त्या भक्तां पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दितच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासून आनी समेज मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडुनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वी क्रिस्तांतल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मंगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो प्रभू सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीच्या कर तांकां आनी तुजे इश्ट गती मेल्ल्यान समेस्तान तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाची मागीर संगती भगवान तुजे भगवान धर्मता आनी सर काळें तुका मारवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर तशें सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवनान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणे आमच्या बापा तुजे कुशी सरकार सता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूच आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेच परासर वायटांतलें आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग
आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो भशेन नत्रेक तेल्यांक आमकां देवदारका कोलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक कोटान सांबाळ तुजी आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं माय मग सुकृतू सावन एकामेकाक शांती दिव्या हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी म्हाका भलायकी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. प्रार्थुये प्रेतीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्ट मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलां आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूचें जिवन आमकां भरलां जेजूचें जिवेत दिसान दीस हदेक आमच्या विनाशी कुडीन दिश्टेक पडच्याक भगवंती फ्रेसियाच्या देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एक लब्धून आमकां गटाय दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवी सर्वेस फॉर तुमचे सोवें आसूं सर्पदुवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं
वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. म्हणटी सायबिनीचें नवेन. ए बाळ मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय सावन वेंचून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक करगां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेन चडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार आठयता. हांव सोम्याची चरणदासी मन प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण कल्ती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागून धाड. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबाक संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरये तुजे बरी कल्ती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टा दुखांत विघ्नान वारांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळमरये तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशीं फुलां तांची सोबाय आनी ताचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशेंच आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्याचो आनी शेगुणी जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता हांव. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुमी तुजे सांगाता श्री भितर तूं सुदैव आनी सेवे फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बाळ मोरये आमा पासून विनंती कर.